नमस्कार. सध्या आमी ओल्ड गोवा बायपास हांगसर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता एक रेड चालू आसा. ही रेड मारलेली क्रायम ब्रांचीन एक ट्रका रेड मारलेली आनी तेंच्यांनी सुमारे 1000च्या वयर सुमारे बॉक्स रिकवर केल्ले आसा. तितून लिकर बॉटल आसता. एका बॉक्सान सुमारे 48 इतले सुमार आनी एका बॉक्सान 48 सुमार ज्यो लिकराच्यो बाटल्यो आसताल्यो 180 ml त्यो आसताल्यो. अशी 1000च्या वयर बॉक्सां आशिल्ली. तेजेर क्रायम ब्रांची रेड मारली आसा. अजूनही रेडीचो प्रोसेस चालू आसा. आजून जी बॉक्सां आसा ती रिकवर करीत चालू आसा. ही रेड क्रायम ब्रांचीन मारलेली. अशीच रेड तेंच्यांनी फाटल्या म्हयन्याकूय मारलेली. थंय तेंचे सोड्याची बॉटल रिकवर केल्ली आनी एक तेंगे टीप गावली तेंच्यांनी रेड मारलेली आनी तेतून तेंच्यांनी सुमारे 1000च्या वयर जी लिकराची बॉक्सां आसा ती सद्या रिकवर केल्ली आसा. अजूनही प्रोसेस चालू आसा. कितलो सुमार एस्टिमेट आसा तो अजून खबर ना. सद्या अजूनही रेड चालू आसा. जेन्ना फूल रिकवर जातली तेन्ना कळटलें की हेजो एस्टिमेट अमावंट कितलो जातलो तो. ही रेड क्रायम ब्रांचीन मारलेली. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान शिरीष कुंकळकार.